चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाच्या विनवणे उपरांत IIT चेन्नईन 23 सप्टेंबर 2025 कला अकादमीची पळोवणी केली. पळोवणे वेळार तांकां कला अकादमीच्या वास्तूंत जायत्यो त्रुटी दिश्टी पडल्यो. 60 कोटी रुपया मोडून रेनोव्हेशन केलें कला अकादमीचें वॉटरप्रूफिंग सामकें जावंक ना. ताका लागून लिकेज. दुसरे वटेन स्ट्रक्चरल इश्यू आसात. भरते वेळार भितर येवपी न्हंयच्या खऱ्या उदकाची समस्या अजून सुटूंक ना. IIT चेन्नईच्या रिपोर्टांतल्यान धपकोदायक गजाल उक्ताडार आयला. आता जो रिपोर्ट दिला त्याचे एक्झिक्युशन इम्पॉर्टंट आसा ते एक्झिक्युशन करपा जाय आनी ते एक्झिक्युशन एज अर्ली एज पॉसिबल करपा जाय. ताका लागून आमी आतां तेय डिस्कस केले की ते बेगीन करपा जाय आनी ताजी कितें एक्शन घेवपाची ते आमी डिसायड केले. विदीन 1 month वी वील डू दी नेक्स्ट इन्स्पेक्शन एंड मिटींग. तेणी आमकां सांगला सद्या परिस्थिती बिल्डिंगाची सारकी ना. सगळ्या थिंगा क्रॅक्स आहा, वॉटरप्रूफिंग सारकें ना. वयता थिंगा लिकेजीस आहा, वयता थिंगा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आहा टोटल स्ट्रक्चरान. तर ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तेणी मागीर रेकमेंडेशन्स केल्या. रेकमेंडेशन्सान तेणी इन्फ्रारेड स्कॅनिंग करूंक सांगला. कित्याक इन्फ्रारेड स्कॅनिंग केल्या उपरांत ते बिल्डिंगाचे क्रॅक्स कितें आहा ते कळटले. मागीर थर्मल स्कॅनिंग करूंक सांगला. थर्मल स्कॅनिंग केल्या उपरांत मागीर भितर स्टील वा लोखंड वा कितें आहा ते कितलें गोट जालां, गोट जावंक ना, चुरो जाला, कितें जालां तें कळटलें. आनी फुडें स्लॅब्स एंड वॉटरप्रूफिंग पळय आहा ते आख्खे स्लॅब्स एंड वॉटरप्रूफिंग आख्खें काडून पोत्तून करचें पडटलें म्हणून ताणी सांगलां. आयज इतले म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्सां नंतर आमकां कळ्ळां की 50 कोटी मोडल्या म्हणून. अजून पर्यंत आमकां तो आंकडोच मेळनासलो. 60 कोटी म्हणजे टोटल 60 कोटी खर्च, पूण तितूंतले 50 ऑलरेडी दिले आनी 10 तेंच्यांनी होल्ड करून थेयल्या. हें आमकां आयज कळ्ळां. इतलें सगळें हें जालें मागोन. सो अशा परिस्थितीन आतां तो जो खर्च जाल्लो पळय ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो ताकाय होल्ड करपाक जाय म्हणून आमी कलाराखण म्हणून हें करतलेच. टास्क फोर्सानूय आयज तो प्रश्न आमी उपस्थित केल्लो आसा. तर इतले सगळे फ्लॉज आसा जाल्यार कला अकादमीन फक्त चुनो लावपाचें काम जाल्लें आसा. मजगती रिपोर्टा प्रमाण वॉटरप्रूफिंग खंय परत करचें पडटलें. परते वेळार न्हंयचे उदक भितर येवपाची समस्या सोडयतले जाल्यार 2 स्टेप इंजेक्शन प्रोसेस आपणावचो पडटलो. तशेंच थर्मल आनी इन्फ्रारेड स्कॅनिंग करून बांदकामा भितरल्यो समस्या कळटल्यो म्हूण रिपोर्टांत सुचोवणी. रिपोर्टांतल्यो सुचोवण्यो लक्षात घेतल्यो जाल्यार कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाक मोडिल्ले 60 कोटी रुपया उदकांत गेले काय असोय प्रस्न उपरसता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार आनी चेतन गवस.